बाहेर भोंवता गाडी घेवन वयता आनी कितें करता तेन्ना आमच्या सरकाराचेर आमी खूब अशे आशेन की प्रमोद सावंतान फाटल्या इलेक्शनाकूय एकदां आमच्या कोरगांव ते स्कुलान सांगलेलें तेन्ना बाबू आजगांवकर आसलो की 15 दिसां भितर खड्डे आहा ते साफ जातले म्हणून लोक आसले भीत खड्डे कोण ते बाबू काय आनी कितें ते आसले भीत तो पूण तो वेगळो प्रश्न पूण थोडे थोडे पॅच केले तेंच्यांनी ना अशें ना तेचे उपरांत परतून रस्ते केले आनी परतून सायडीचे पायपलायनी बी घातल्यो परतून रस्तो डॅमेज जालो काम करता आसतना गव्हर्मेंट काम करता पण परतून ते दुसरे काम करता तेन्ना ते डॅमेज जाता न्हू अशा टायमार गव्हर्मेंटान मास्टर प्लानान ते मातशें काम करपाक जाय आमकां बीजेपी सरकाराचेर खूब आशा की ते कितें तरी करतले म्हणून पूण तितले अपेक्षीत काम दिसना कित्याक आतां फोंड्या ते सायडीन वाळपय ते सायडीन शिरोड्या ते सायडीन सगळे रस्ते बरे टुळटुळीत आहा पूण आमच्या पेडण्यान आनी ह्या सायड बीच सायडच्या अंजूण बी सायड आहा ती सगळे रस्ते पिड्यार बारशें जर सामकी चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते तर गाडये चलोवपाक आमकां जायना चलपाक सायडीच्यान जायना अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत परत पळोवचे पडटा गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले परत चवथ जाली आता तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा आनी हो पारशात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा आनी सीएमान हालींच सांगला की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा हे फोंडकुलां तशीच आसा पॅचिंग करूंकूच ना हे रस्तो आमचो पारशासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता कोरगांव ताका तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा कोरगांव ताका पिड्ड्यार रस्ते जाल्लेले आसा तेची ताका चाळण जाल्लेली आसा आनी कोरगांव तुमकां खबर आसतली तेची चाळण जाल्लेली आसा आज आमी पारशासून जर तुवें हॉस्पिटला कडेन वयता आसता थंयसरय फोंडकुलां पडलेली आसा लोकांक गाडये चलोवंक जायना